आनी एका चलयेक जायते कश्ट आशिल्ले आनी ते कश्ट कितें म्हळ्यार ते ल्हान भुरगें आसतनाच ताच्या किडनेंत प्रॉब्लेम आशिल्लें आनी हे किडनी प्रॉब्लेम काण घेवन तें सगळें वाडोवन येता आसतना ताचे ब्लाडराक जायते डॅमेज जाल्लें आनी अशें आसता पाद्रे पियो लागीं ताका व्हरत जाय म्हळ्यार ताका दाक्तरांनी सांगलें कांय होप ना हें भुरगें वाचता की ना कळीत ना म्हणटा आसतना तांकां उडास आयलो ह्या फ्रादिसो आनी त्या चियोनी रितोंदो म्हणल्यार त्या कोवेंतांत त्या फ्रादी लागीं ताका व्हरता आसतना फ्रादीन ताचे खातीर मागणें केल्लें जावन आसा ताचे तकलेर हात दवरले ताचे खातीर ताणें मागलें आपल्या गायांत ताका संपोवन तरान ताणें बुडयलें ते गाय जावन आसा क्रिस्ताचे आनी ह्या वेळार ते भुरग्याक ताणें परत टेस्ट करूंक वता आसतना दाक्तरीत विजमेज जाले आनी म्हणा लागले खंयचे ते ब्लाडर कंटामिनेटेड जावन आशिल्लें तें ताच्या मरणाक कारण जाता म्हूण चिंतलें तें सगळें ब्लाडर नव्यान थंय रुपीत जाल्लें आनी त्या वेळार त्या दाक्तरान विचारलें कितें तुमी केल्लें जावन आसा ताणें सांगलें आमकां कांय कळीत नासलें आमी आमच्या आक्लासाक दावुरल्या त्यात जियोनी रितोंदो फ्रादी लागीं आनी थंय पाद्रे पियो म्हणलो आसलो आनी त्या पियोन ह्या भुरग्याच्या तकलेर हात दवरून मागलें तितलेंच आमकां कळीत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ह्या सकाळच्या वेळार तुमकां बोवा परबेचो स्वागत मागता. आदल्या हप्त्यांत आमचो वर्तो मानसान आधुनीक काळाचो पिडागूण करचो एवकरिस्तीक मिस्तीक त्याच प्रमाणे कुमसारींत कितले घंटे ताणें हेरांची पातकां बोगसून तांकां नव्या जिविताक पावयल्लो त्याच प्रमाणे हेरांच्या गरजां पावचो जेजूक लागीं आसलो मोरयेच्या वर्त्या मोगान बरयल्लो सांज जावन आसा पाद्रे पियो हाच्या जल्मा विशयांत आमी येदोळच आयकलां आनी आज आमी त्याच सांताची भक्त तो कसो येवकरिस्ताचो मोगी जालो कशें तो मोरये मायेक लागीं सरलो आनी ताच्या जिवनांत कुमसारच्या सक्रामेंतांत कितल्या जाणांचे जिवन ताणें सुफळ केलें हाच्या विशयांत आमी आज नियाळ करूंक हांगा आसा. प्रत्येक तरान आमी पळयलें जाल्यार पाद्रे पियोच्या वर्त्या जिवनांत मिसाचें बलिदान ताका श्रेश्ठ जावन आसलें आनी आमकां सर्वांक कितें श्रेश्ठ कित्याक आख्या कॅथोलीक धर्मांत आसा तेंच मिसाचें बलिदान आनी ह्या खातीरच आमी आमच्या जिवनांत त्या मिसाच्या बलिदानांत वर्त्या तरान भक्तीपणान भागीदार जाता. हें बलिदान ह्या जाका सवें क्रिस्त एक जावन भेटयता आसतना आमी तें बलिदान सांगाता भेटयता म्हणलो एक वर्तो अर्थ पाद्रे पियोक समजल्लो तो एक कापुजीन फ्रायर जाल्ल्या तेन्ना कापुजीन फ्राद जावन ताचो येवकरिस्ता थंय मोग वर्तो जावन आसलो आनी तसलो मोग ताणें व्यक्त केल्लो त्या येवकरिस्ता थंय केन्ना ताच्या 5 गायांक संशोधनाक लागले विज्ञानी सकडी ताणें म्हळें हें जावन आसा तर नीज क्रिस्ताचे गाय एका फ्रादी वयर कसयले आनी तसलो वर्तो महान फ्राद पाद्रे पियो चियोनी रितोंदो म्हणल्या त्या कोपेलांत वर्त्या तरान तो एक जावन मिसाचें बलिदान भेटयतलो. अशें तो मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना जायत्या जाणांची पिडा गूण जाताले जायत्या जाणांची पातकां ती रडटालीं जायतीं जाणां आपलें जिवन संपूर्ण तरान ती नव्यान रुपीत करतालीं. अशें आसता पाद्रे पियो पांतेरत म्हणल्या बरी मिसाच्या बलिदानाक आयतो जातालो आनी अशें तार आयतो करतालो की तो म्हणटालो तो येवकरिस्त जावन आसा महान. ह्या संवसारांत सूर्य उदेनातल्यारय संवसार चलोंक आसा चंद्र प्रकाशीत जायनातल्यारय संवसार चलोंक आसा पूण मिसाचें बलिदान नातल्यार ह्यो संवसार चलचो ना म्हणून तो सांगतालो आनी त्या देखून येवकरिस्ताच्या बलिदानांत तो जायतो सोम्या कडेन उलयतालो. अशें म्हणटात की ताणें कॉन्सेक्रेटांत केन्ना तो उंडो उखोल दवरून देवाक आर्गां दिता आसतना थोडे पडीन तो आपणाक विसरतालो
आणि तो उंडो वयर धरनंतर 2 घंटे 3 घंटे म्हणल्या पर्यंत तो जेजूक पळोवनूच आसतलो. जेजू कडेन ताचे वर्ते उलोवणें जातालें म्हूण दिसता. त्या खातीर लोक फादर पियोन तो उंडो वयर उखून धरिल्लो आपली पातकां उडासा घेवन ती पातकां रडटालीं आणि त्या द्वारे जायते जाणांची पातकां बगसून पाद्रे पियोच्या त्या येवकरिस्ताच्या देवासपणा देखून जायते जाणांची पिडा गूण जातल्यो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आणि हर एक येवकरिस्ताच्या बलिदानांत पाद्रे पियोन भेटोवच्या त्या येवकरिस्ता बलिदानांत जायतो हजारांनी लोक त्या कोपेलाच्या भायर फुडले दिसात ते येवन न्हिदोन आसताले. कित्याक म्हळ्यार फांत्यार त्या कोपेलाची दारां उक्तीं करता आसतना सगळे जाणां भितर वचून वेगीनच म्हणल्यार बरें मोकळे बसका काणगोंक प्रयत्न करतालीं. कित्याक पाद्रे पियोचें मिसाचें बलिदान तांकां श्रेश्ठ जावन आसलें. सोम्याचे वर्ते सगळे द पास्कल मिस्ट्री म्हणटा आमी, ताचे कश्ट, मरण, पुनर्जीवनपण हे सगळें समजल्लो पाद्रे पियो क्रिस्ताक जायतो लागीं जाता. क्रिस्ताचो वर्तो आरसो जावन असो सान फ्रांसीस आसिसी पर्यंत आपल्या क्रिस्ताक तो वळखोंक शकता. त्या देखून तो म्हणटा द लव ऑफ क्रायस्ट इज ग्रेट इन मी. त्या देखूनच देवान म्हजो इतलो मोग केलो की त्या क्रिस्ताच्या बलिदानांत हांव संपूर्ण तरान क्रिस्ताक खल जालो म्हणटा तो. त्या देखून खलतो बोळो जावनूच तो जियेलो. कशें सान फ्रांसीस आसीस म्हणटा खलतो बोळो आमी जाता आसतना सोम्याक आमी लागीं सरता म्हणल्यार व्हरता चिनो सांत सान पाद्रे पियो ते येवकरिस्ताचें बलिदान तो भेटयता. त्या देखून आज आमी ताका म्हणटा येवकरिस्ताचो मिस्तीक. येवकरिस्ताचो अर्थ बऱ्या तरान समजून घेतलो. पवित्रपण आत्मीकपणांत संपूर्ण तरान येवकरिस्तांत जेजूक लागीं सरलो आनी जेजू कडेन वर्त्या तरान उलयलो मात्र न्ही आसता. त्यात जेजूचें मांस आनी रगत आपूण सेवन त्या क्रिस्ता बरें जावच्याक. कशें संत पावल म्हणटा इमिटेट मी एज आय इमिटेटेड क्रायस्ट. हांवें कशें जेजूक वर्त्या तरान इमिटेट केलां त्याच प्रमाणे यू इमिटेट मी अशें सांगूंक धैर्य आसचें पडटा. कित्याक संत पावलान म्हणून ओन्ली इमिटेट क्रायस्ट म्हणून इमिटेट मी. कित्याक म्हळ्यार हांव क्रिस्ताक जियेलां, हांव क्रिस्ताक जियोन आसा आनी तशें आसता म्हजें पळोवन तुमी तें जिवन जियेया आनी क्रिस्ताचें जिवना सारकें म्हजें जिवन हांव जियोन आसा. आज आमी हर एकल्या याजकांनी जावं दी, धर्मिकांनी जावं दी, आवय बापायन जावं दी, भाव भयण्यान जावं दी, भुरग्यांनी जावं दी, अशें सांगचें तर आमचें जिवन त्या प्रमाणे आमी मांडून हाडी जाय. ना तर संत पावलो बरें आमकां सांगूंक साध्य ना. इमिटेट मी एज आय इमिटेटेड क्रायस्ट. आनी त्याच प्रमाणे पाद्रे पियो ह्याच वर्त्या जिन्सा जावन आसलो. तो सोम्याक संपूर्ण तरान जियेतालो. आपल्या जिवनांत केन्ना ताणें त्या सोम्याची कूड आनी रगत सेवली की त्या वेळा ताचें सगळें जिवीतच अपुरबायेचें जातालें. आनी ह्याच पाद्रे पियोक आसल्या 5 गाया पैकी ताका एवढी विचारलें आसा खंयचो गाय तुजो चड दुखीचो, खंयचो गाय चड दुखीचो. तें कोणें विचारलें? पापा जुआंव पावल दुसऱ्यानच ताका विचारलें जावन आसा. आनी पापा जुआंव पावल दुसऱ्याक ताणें दिल्ली जबाब जावन आसा म्हज्या खांद्याचो गाय, खांद्याचो गाय. आनी तो गाय जाय तो दुखीचो म्हाका जावन आसा, दूख ताची विशेश जावन आसा जाल्यार त्या पाद्रे पियोच्या गायांत हांव न्हू एका दिसाक एक गबलो म्हळ्यार एक लोटो म्हणल्यार बरी रगत वळोन वेतालें खंय. पूण त्या गायांत हांव न्हू येवचो एक परमळ इतलो अपुरबाय आसा की आजुनी कोण चियोन्ने रितोंदो त्या जाग्यार गेल्लीं जायतीं जाणां आनी कोण सकडी पाद्रे पियोच्या वर्त्या भक्तीन ताका मानून घेतात की ताका व्हरतो सांत म्हूण मानून महान सांत म्हूण तांच्या जिवनांत ताणें घेवन तांचो मोगाचो सांत म्हूण घेतला की जायत्या जाणांक नाका लागीं एक भोव विशेश परमळ आशार पाशार जाल्लो तांकां अनुभव जाला. त्या देखून जायते जाणां म्हणटा असलो एक परमळ जायते आमी हेरा टायमार तसलो अनुभव करूंक ना. आनी तसलो परमळ
ताच्या त्या 5 गाया धांवन भायर येता आसतलो. रगताचो आमी चड म्हणटा रगत वास येता म्हणटा, पूण रगताचें वास येनातलें, ताच्या बदला वर्त्या परमळान तें बरयलें म्हणटात. आनी पाद्री पियो म्हणटा म्हज्या कांद्याचो गाय म्हाका चड दुखीचो जावन आसा. आनी जेजूच्या जिवनांत पळयलें जाल्यार आमी सदांच म्हणटाक पळयत आसतना ताणें म्हणलीं तीं उतरां त्याच गाया विशयांत. आनी त्या गायाचें एक मागणें आसा, तें मागणें भोव विशेश आनी चड सक्ती भरीत म्हणून जायतीं जाणां पातयेवन तें मागणें करतात. कित्याक जेजूचोय तो गाय त्या प्रमाणे कुरीस ताणें वोवयता जाल्लो तो गाय. आनी विशेश त्या कुर्साची वेट जडाई ताणें घेवन येता आसतना त्या गायाची दूख ताका खंडीत जावन चड आसली. आनी त्याच प्रमाणे पाद्री पियो म्हणटा म्हज्या कांद्याची दूख म्हाका विशेश जावन आसा आनी ती म्हाका चड दूख दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पाद्री पियो हाच्या जिवनांत खुमसरीन तो जायते घंटे बसतालो. खुमसरीन इतले घंटे तो बसतालो की आयिल्ल्या लोकांची पातकां ताका पयलें कळीत जातालीं. त्याच देखून ताका म्हणटात ताणें खुमसारीन बसोन खुमसार आयकत आसतना संपूर्ण तरान आपल्या जिवितांतच तो भागीदारपण तो आपणायतालो. आनी त्याच प्रमाणे बाबा जुआं पावल दुसऱ्यान ताका 2002 इस्वेंत ताका सांत म्हणून पासारता आसतना ताका कळीत आसलें हो ल्हानसो भुरगो आसतना हो पाप साहेब ताच्या लागीं खुमसारीक आयिल्लो. आनी त्या दीस त्या नेण्ट्या भुरग्या लागीं तो उलयतना ताणें म्हणलें आसा खंय पाद्री पियो तूं एक दीस पाप साहेब जातालोय, एक दीस पाप साहेब जातालोय. आनी त्या कारणा खातीर ताची प्रॉफेसी इतली स्ट्रॉंग आसली की सक्ते बरयत आसली की पापा जुआं पावल दुसरो आपूण पाप साहेब जाल्ल्या वेळार तो म्हणटा असल्या महान संताची उतरां म्हाका वर्त्या तरान ह्या वर्त्या स्थितीक हाडूंक पावली. आनी ताणेंच त्याच पाप साहेबान ताका सांत म्हणून पासारलो जावन आसा. आनी आतां हो खुमसारींत बसता आसतना कितें जातालें, खुमसारींत बसता आसतना थोडीं जाणां येतालीं आनी तांची पातकां तीं वळखून घेनातलीं. ह्या वेळा एकलो तरणाटे येवन ताचें पातक थोडीं लिपोवन थोडें सांगतालो. आनी ह्या वेळा पाद्री पियो ह्या जाग जावन आसलो, एक फ्राज जावन आसलो, ताका राग आयिल्लो. आनी तो म्हणटा कितें तुका मेळटलें तुजीं पातकां लिपोवन? तुका कोणें हांगा दाबाव करन खुमसारा धाडला. तुज्या स्व इच्छेन तूं आयलो जाल्यार कित्याक तुजी पातकां तूं वळखून घेवन बरें खुमसार जावन नितळ निर्मळ जावंक प्रयत्न करिनाय म्हणटा आसतना तरणाटो एकतान ताटकलो, वच आनी परत तुजी पातकां उडासा काड आनी परत येवन खुमसार जा म्हूण ताका पाटीन धाडलें जावन आसा. आनी एक स्त्री परत परत ताचे लागीं खुमसारा येताली. आनी ही स्त्री येता आसतना पाद्री पियो केदाळे तिका सांगतालो तुजें पातक तुवें लिपोवन दवरून कांयच फायदो ना. तूं नितळ निर्मळ जावंक आशेताय तर जेजू तुका नितळ निर्मळ करूंक तो सदांच तयार आसा. तेजे अमोली रगत तुज्या खातीर ताणें वरयला म्हूण तिका जायतें तो सांगतालो जाल्यार तिणें एक तिचें पातक उक्तें करून दवरुना. ह्या वेळार तिसरे फावटी ती खुमसाराक गेल्ल्या वेळार पाद्री पियोन त्या स्त्रियेक विचारलें जावन आसा, स्त्रिये तुका सपन पडटा गे? वय म्हणा लागली, सपनांत तुका कोण दिसता? सपनांत म्हाका दिसता एक पाप साहेब आनी जेजू. आनी ह्या वेळार पाद्री पियोन म्हणलें उतरां तो पाप साहेब जावन असो भुरगो खंय गेला? आनी त्या वेळार ती रडली खंय व्हडल्यान आनी म्हणा लागली खंय त्या भुरग्याक हांवें गर्भांत आसतनांत गर्भपातकन जीव मारला आनी तें पातक तुवें येदोळ लिपोवन दवरलाय म्हणा लागलो. तें पातक तुवें लिपोवन दवरलाय आनी तुका सांगता कित्याक तुका तो पाप साहेब आनी जेजू दिसता गे म्हळ्यार तुवें कोणाक तुज्या गर्भांत मान उडयलाय, लगड काडलाय, तो भुरगो पाप साहेब जावंक आसलो. पाप साहेब जावच्या भुरग्याक तुवें लगड काडून उडयलाय. देवा लागीं माग, देवा लागीं कृपा माग, देवा लागीं बक्षाणें माग, खंडीत जावन देव तुजें पातक बक्षिता. पूण तुवें जें कितें केलाय तें तुवें धांपून दवरचें न्हय, लिपोवन दवरचें न्हय. खुमसारीच्या सक्रामेंतांत तें तुवें संपूर्ण तरान दवरून नितळ निर्मळ जावंक जाय. आनी आवय म्हणा लागली खंय त्या वेळार म्हजी परिस्थिती बरी नासली.
पाद्रे पियो म्हणा लागलो खंय हांवें कांयच तुका विचारूं ना, हें पातक तुवें लिपोवन दवरलें, हें पातक तुवें लिपोवन दवरल्या देखून तुका त्याच स्वप्नांत परत थंय दिसोन आयलो कोण म्हूण विचारता आसतना तुका दिसुल्लो जावन आसा पाप साहेब. आमच्या तरेतरे मंदिराक आयिल्ली 1-2 दिसां पयलें एक स्त्री चली आयिल्ली, बरें MCA शिकप शिकल्या, आनी ती म्हणूंक लागली फादर म्हाका जायतीं स्वप्नां पडटात. हांवें म्हळें कसलीं स्वप्नां बाये? ती म्हणटा मोरी माय म्हज्या लागीं आयिल्लीच, मोरी माय म्हज्या लागीं रावता आनी हांसता, मोरी माय लागीं लागीं म्हूण येता म्हज्या लागीं. कितलेशे फावटी म्हाका तें स्वप्न पडटा आनी म्हाका कित्याक की तिचे कडेन उलया म्हूण बघता पूण हांव मागण्यान चड ना फादर म्हणत. मागीर कितें जालें म्हूण विचारतना ती परत म्हणूंक लागली जेजूय म्हज्या लागीं म्हज्या दिश्टीन म्हाका पडटा, आंज बडवे आयिल्ले म्हाका दिसता. म्हळें कितेंय हॅल्युसिनेशन न्ही मू? ना फादर बरें कर म्हाका करेक्ट दिसता, पूण हांव उठोन तांकां पळया म्हणटा आसतना ती म्हजे तावन पयस वेतात. आनी त्या वेळार ते म्हणा लागलें म्हाका काय आपाय जावन सो आसा गे. हांवें ताचे कडेन विचारलें तुजी जिणी कशी आसा? जिणी बरी आसा फादर. ओके, तुका बरें प्रोटेक्शन यें ताणें दिलां, पूण तुवें तें रियलायज करूं नाय. जायते फुडें आमी तें रियलायज करिनासतना त्या मोरये सांगता जेजू सांगता आमी जियेनासतना आमचें जिवान जिवंक आमी पळयता आनी मुखार त्या वर्त्या प्रोटेक्शना दरी तुका ताणें दिल्लें तें वर्तें राखवल जावन आसा. तुका येदोळ सगळ्या वायटांतलें ताणें सांबाळ्ळां आनी बरें जिवीची मागण्यान तूं एक जा. आनी ह्या वेळार तिणें विचारलें एक सवाल इतलेंच, भावार्थ हांवें कसो गुंडाय करचो? भावार्थ गुंडाय करूंक कांयच चड पर्वत तुवें कोश्टलोन घाली जाय म्हूण ना, या कितें कितें अचिवमेंट तुवें करी जाय म्हूण ना. भावार्थ गुंडायन व्हर जाय तर क्रिस्ताक तुवें आपणाय जाय. ताका थोडे एग्जाम्पल हांवें दिलें, क्रिस्तान केल्लीं थोडीं कार्यां, क्रिस्ताची थोडीं उतरां, आनी हीं उतरां काडून तूं जिये, सगळें तुजें जिवन तूं बरें फळादीक करतलें. क्रिस्ता सांगता आसतलें इमिटेट क्रायस्ट, बी इन द प्रेजन्स ऑफ क्रायस्ट. आनी मोरी माय केदाळे तिच्या जिवनांत हेंच कर्ण आसली, सगळें आपलें जिवन संपूर्ण तरान देवाक समर्पीत केल्ली ती क्रिस्ताक आपल्या काळजांत गर्भांत मात्र न्ही, काळजान काण घेवन ताच्या बरोबरीत ती वेत आसतली. आनी त्या देखून मोरी मायेक आमी म्हणटा तिणें सर संगती तिच्या काळजान जागोवन दवरल्ल्यो. त्याच प्रमाणे पाद्रे पियोय हेरांचे सर संगती आपल्या काळजान जागोवन दवरतालो मात्र न्हय, केन्ना तांकां सांग जाय त्या वेळार मात्र त्या कुमसारींत तो सांगतालो. त्या देखून जायतीं जाणां ताचे लागीं कुमसारी गेल्लीं, जायतीं जाणां त्या कुमसारीच्या सक्रामेंतांत ताचे सांगता एक जाता आसतना आपले संपूर्ण जिणी ताणें बदलिल्ली जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आतां पाद्रे पियोच्या अजापा विशयांत जायत्या जाणांक कळीत आसा गे ना म्हाका कांय कळीत ना, पूण पाद्रे पियो विशयांत जायते हांव आयकतां. तुमकां युट्यूबार जायते मेळटा ताचे विशीं आयकोंक, पूण आमकां इल्ली सोंसणीकाय आसल्यार ताच्या जिवनाचे सगळे हंत हंत म्हणल्यार बरें सगळें दिलां. पाद्रे पियो आपल्या ल्हान प्रायरीस 5 वर्सांचो आसतनाच ताची आवय बापूय पळयतात ताचें तें एक तरेची उर्बा, जेजूच्या मोगांत जिवोवची एक उर्बा ते पळयतात. आनी उपरांत हीच उर्बा मुखार वेता आनी पाद्रे पियो एक तरणाटो फ्राज जावन आसतना ताच्या लागीं आंड्रे म्हणलो एकलो ताचो मोगाचो त्या पाद्रे पियोच्या वर्त्या मोगान तो भरता. आनी तो म्हणटा हांव त्या पाद्रे पियोक पयसल्यान जाणा, पूण म्हजो मांव पाद्रे पियोक बरो जाणा आसलो. आनी एक फावटी पाद्रे पियोन विचारलें जावन आसा कसो आसा तुजो मांव? त्या वेळार हांवें ताची थोडी पिडा ताका सांगिल्ली आसा. आनी त्या वेळार तो म्हणा लागलो भियोवची गरज ना, देव ताका बरें करता. आनी हो आंड्रे म्हणलो म्हणटा पाद्रे पियोच्या त्या मजातीन आनी विणवणेन म्हजो मांव संपूर्ण बरो जाल्लो जावन आसा. आनी एका चलयेक जायते कश्ट आसले
आनी ते कश्ट कितें म्हळ्यार ते ल्हान भुरगें आसतनाच ताच्या किडनेंत प्रॉब्लेम आसलें आनी हे किडनी प्रॉब्लेम काण घेवन ते सगळें वाडोवन येता आसतना ताचे ब्लाडराक जायते डॅमेज जाल्लें आनी अशें आसता पाद्रे पियो लागीं ताका व्हरत जाय म्हळ्यार ताका डाक्टरांनी सांगलें कांय होप ना हें भुरगें वाचता की ना कळीत ना म्हणटा आसतना तांकां उडास आयलो ह्या फ्रादिसो आनी त्या जिओनी रितोंदो म्हणल्यार त्या कॉवेंतांत त्या फ्रादी लागीं ताका व्हरता आसतना फ्रादीन ताचे खातीर मागणें केल्लें जावन आसा ताचे तकलेर हात दवरले ताचे खातीर ताणें मागलें आपल्या गायांत ताका संपोवन तरान ताणें बुडयलें ते गाय जावन आसा क्रिस्ताचे आनी ह्या वेळार त्या भुरग्याक ताणें परत टेस्ट करूंक वता आसतना धाकटेरीत विजमेज जालें आनी म्हणा लागले खंयचें तें ब्लाडर कंटामिनेटेड जावन आसलें तें ताच्या मरणाक कारण जाता म्हूण चिंतलें तें सगळें ब्लाडर 99 रुपीज जाल्लें आनी त्या वेळार त्या धाकट्यान विचारलें कितें तुमी केल्लें जावन आसा ताणें सांगलें आमकां कांय कळीत नासलें आमी आमच्या 8 क्लासाक धांवल्ल्या त्यात जिओनी रितोंदो फ्रादी लागीं आनी थंय पाद्रे पियो म्हणलो आसलो आनी त्या पियोन ह्या भुरग्याच्या तकलेर हात दवरून मागलें तितलेंच आमकां कळीत म्हज्या भाव भयणीनो पाद्रे पियोचे एक विशिश्टता जावन आसली तो 2 जाग्यांनी आसतालो टेलिओपॅथी म्हणटा आमी ताका इंग्लिशान सो हो पाद्रे पियो एक पटी थोड्या फ्रादींनी जायतो फेमस जाल्लो जायतो प्रसिद्ध जाल्लो तेच्या 5 गायांत जायते जाण गूण जाताले अशें आसतना ताका त्या जाग्यार धांवन जिओनी रितोंदो जाग्यार धांवन दुसऱ्या जाग्याक धाडी जाय म्हणून थोड्या फ्रादींनी भितरल्यान घोटाळो केल्लो घोटाळो ताका कळीत जालो आनी ताका खंयच भायर वचोंक ते सोडिनासले आनी हो न्यूज पाप सायबा पावलो आनी पाप सायबा पावता आसतना त्या पाप सायबाक एक फ्राद वचोन कितें सकाळीं घडिल्लें म्हणून थंय सारकें सत गजाल तो ताका सांगता आनी पाप सायबान ताका वर्गवण करचें डिसिशन फाटीं काडलें आनी ताणें ताका वर्गवण करूं ना ह्या वेळा फ्राद सगळे ताटकले आनी चिंतूंक लागले कशें ह्या पाप सायबान ताका थंय जावन वर्गवण करूं ना कोणें हाका वचोन सांगलें काय हाका करूं नजो म्हूण खुद्द पाद्रे पियो वचोन त्या पाप सायबा लागीं कितें ती गजाल हांगा कोपेलांत आसतनाच त्याच वेळा तो थंय त्या पाप सायब लागीं आसली एक दाखलो आमकां पळोवंक मेळटा हांगा तो ताच्या फ्रादी सांगता मागता त्याच वेळार तो थंय त्या पाप सायबा लागीं वचोन आपणाची परिस्थिती अशी आपणाची पिडाय अशी आनी आपूण आसल्या देखून कितल्या जाणांक देवाची ते मोग मेळोन कितले जाणांक गूण जातात म्हणून तो पाप सायबाक सांगले उपरांत पाप सायबान ताका वर्गवण करचें निर्धारीत कॅन्सल केल्लो जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हज्या भावान आनी भयणीनो परत आमी पळयत आसतना पाद्रे पियोचे एक मिराकल अशें म्हणटा ही वॉज ए फ्लायींग फ्रायर म्हळ्यार तो उपतालो म्हूण न्हय कित्याक म्हूण सांगता अमेरिका इटलीच्या सैन्यावटूक बारीस झगडतालें आनी अमेरिकेचे कमांडर इतले शाणे आसले की तांचे सगळे वैज्ञानीक तरान म्हणल्यार बरी तांचे मिलिटरी फोर्सांत ते मुखार येवन इटलीक संपोवन तरान तांणी नाश करी जाय म्हूण चिंतिल्लें ह्या वेळार तांचो एकलो कमांडर सगळे आज्ञा दिता आनी तांची विमानां झगड्याची विमानां ते इटलीक लागीं पावता आसतना त्या पायलटांक एकलो दिसता उपसो फ्राद तांकां दिसता तांकां वळख नासली ह्या फ्रादीची आनी तो उबो न आसल्या बरींच तांची विमानां मुखार वचोंक जायनासलीं तीं फाटीं वेतालीं पळया एक रक्षण ह्या पाद्रे पियोन दिल्लें आमकां तें आयकत आसतनाच तशें कसलें एक विस्मिता कसलें आश्चर्य जिवांत आसतना घडिल्लीं जावन आसात आनी हो उपसो फ्राद थंय दिसतालो आनी ती विमानां मुखार येनासतना फाटीं वेतालीं आनी ताणीं कितें अंदाज केली अशें कित्याक जाता म्हूण तांकां कांय कळीत नासलें ते म्हणटाले वी कॅन सी अ फ्लायींग फ्रायर तितलेंच आनी तांणी सांगता मेळोन हेचे सगळ्या आर्मीन एअरफोर्सान आनी नेवीन तांणी एक डिसायड केलें न्युक्लियर बॉम्ब थंय घालचे आनी इटलीज जिओनी रितोंदो म्हणल्या कडेन
त्या जाग्यार तांचे सैन्य जायते भद्र आसलें तांकां कशें म्हणे करून ताच्या मेन कमांडराक मान उड जाय म्हणल्या खातीर चिओनी रितोंदच्या त्या सगळ्या सुतुरांत तांणी बॉम्ब घालूंक म्हणून चिंतून आसले आनी अशें बॉम्ब घालूंक म्हणून चिंतून आसतना ताणें जायते फावटी त्या बॉम्ब ह्या चिओनी रितोंदो आनी ताच्या सरावंडींग जाग्याक पडच्या पर्यंत धाडिल्ले जावन आसात पूण तांणी धाडिल्ले एकच एक बॉम्ब फुटानातले म्हणटात एकच एक बॉम्ब फुटानातले आनी ते बॉम्ब तांणी धाडटा आसतना वयर जावन ताणें विक्षण करता परतून तांकां तो फ्लायींग फ्रायर दिसून येतालो फ्लायींग फ्रायर आनी ते बॉम्ब सगळे निश्क्रीय करतालो आनी परत ताणें तेच पडिल्ले बॉम्ब संशोधनाक धाडले आनी तो कांय म्हणी चड म्हणे आसा की म्हूण म्हणटाना ते म्हणाले दीस आर द पावरफूल बॉम्ब दे सपोज टू डिस्ट्रॉय दॅट प्लेस ते सगळो एरिया ताणें डिस्ट्रॉय करीचे आसलो कित्याक ते फुटोनात म्हणून आमकां कांय कळीत ना उपरांत सबार तेंपा उपरांत पीस किपींग फोर्स ताणें सांगाता येवन अमेरिका आनी इटली मदें शांत समाधान हाडलें आनी शांत समाधान हाडले उपरांत हो कोण मेन तांचो आशिल्लो सगळो मिलिटरी विंगाचो ताका एक मिस्तेर भोगलो कित्याक अशें घडलें आमी इतली व्हडली आमची मिलिटरी जाल्यार आमकां कित्याक इटलीक सोलवंक जावना म्हणून तो सोजनेर पडोन तो आयलो त्यात चिओनी रितोंदो म्हणल्या त्या गांवाक त्या वेळार ताका खबर मेळ्ळी फ्रावादींची फ्रायरी हांगात आसा आनी तो गेलो आनी थंय आशिल्ल्या फ्रादींक तो मेळटा आसतना फ्राद पियोन म्हणलें उतरां तो म्हणटा म्हज्या खांद्याच्या बोवारी ताणें हात घालो आनी तो म्हणा लागलो तुनसुगी हे सगळें ध्वंशीकर नाश करूंक पेसाडतालो आनी ह्या वेळा हांवें गुवोन ताच्या मुखामळ पळयलें तोच फ्लायींग फ्रायर म्हणटा तो आनी तो सांत आमच्या विमानांक आमच्या बॉम्बांक सगळ्यांक मुखार येनातले बरें आडकळ कसो जावन आसलो वॉज नोन एज ए फ्लायींग फ्रायर आनी ह्या वेळार तोच कमांडर ताका पांयांक पडोन म्हणटा म्हाका कळीत नासलें तुजी सकत इतली आसा म्हणून मोगाच्या भावान भयणीनो विशेश तरान जायती अजापांची अजापां केल्लो सान जावन आसा आमचो साम पाद्रे पियो कोणाची पिडा आसल्यार ताचे लागीं गेल्ल्याक ताणें केन्नाय ना म्हणना क्रिस्ताच्या मेटांनी सोललो म्हणचे आमी ताकाच क्रिस्तान केन्ना कोणाकच ना म्हणना त्याच प्रमाणे पाद्रे पियो कोणा वयर रागा जावना कोणाक ना म्हणना ताचें काळीज मोवळतालें त्या येवकरिस्ताच्या मारिपात कुमसारी मारिपात सक्रामेंत मारिपात तो जायत्या जाणांक गोण करतालो त्या देखून आमचे कडेन एक पिशी थोडे योजना आसा आमी कसंय वचोन खंय वचोन गूण जावन येवयेत म्हण सक्रामेंताच्या बळांत तो तांकां गूण करतालो आनी तेच 5 गाय ताचेर आसले ते 5 गाय प्रत्येक तरान सान फ्रांसीस आसिसी पयले पटी इगर्जमातेच्या पवित्र सभेन मेळिल्ले तेच 5 गाय ते काणगोन तो मुखार वचोन आपलें जिवन संपूर्ण तरान ताणें हेरां खातीर दवरलें जावन आसा हेरांच्या जिवनांत तो चियेल्लो जावन आसा मगीच्या भावान आनी भयणीनो थोडो वेळ आतां आमी पळया पाद्र पियोक मोरयेचें तें कोंत म्हळ्यार बारीस एक भक्त आसली कोंत ताच्या हातांत जावं दी ताच्या बोटांनी जावं दी सदांच आसतालें आनी ताका पळयलो हरयकलो म्हणटालो वी हॅव सीन हिम ऑलवेज विथ ए रोजरी आनी हो पाद्री पियो ह्या कोंताचे वर्तें भक्तीपणांत चियेतालो हर एक पटी त्या कोंताच्या भक्तीपणांत आसतलो एक पटी ताका पिडा आयिल्ली ह्या पिड्या वेळार ताका चड सोलोंक जावनासलें आनी ताका खाटल्यार दवरलें ताचे भाव फ्राद ताचे सांगात आसले जायते फास्टींग तो करतालो कितलो इतलो दाटो मोठो आसल्यार ताणें जेवचें आशिल्लें खाली दोनपारचें एक ल्हानशें जेवण कित्याक ताका ती दैवीक सकत ताचे थंय जायती वाडयताली आनी ती दैवीक सक्तेंत तो बरयल्लो संपूर्ण तरान तो देवा लागीं एक जाल्लो आनी तसलो फ्राद एक पटी कटल्यार न्हिदोन आसतना तो म्हणा लागलो ब्रिंग मी माय वेपन ताच्या भाव फ्रादींक ब्रिंग मी माय वेपन म्हणजे साधन हाडणें वेपन म्हणटाना आमकां गोत्ता आसा तें केदाळ आयज चड जावन
हेर आपण राखवली करचें वेपान कितें आतां आमी एक रायफल धरली एक बंदूक धरली एक सुरी धरली ते पुरो आमी हेरान धांवन राखवली करूंक म्हाका सेफ गार्ड करची एक बुलेट प्रूफ जॅकेट धरली हें पुरो हांव सेफ गार्ड करूंक म्हूण आमी चिंतचें आमचें रक्षण करूंक पूण पळय हांगा पाद्र पियो म्हणूंक लागलो ब्रिंग मी प्लीज गिव मी माय वेपन आनी फ्राद विचारलें खंय आसा तें इट इज इन माय हॅबीट म्हळ्यार आपल्या लोबांत आसा म्हणा आनी फ्राद गेले सगळें ताणें सोदलें दॅर इज नो वेपन हियर म्हणा लागले ते हांगा कसलें तसलें एक साधन ना आनी अशें आसतना इन्स्ट्रुमेंट ना म्हणटा आसतना तो म्हणा लागलो वॉट इज दॅर तो म्हणा लागले फकत एक हें मात्र आसा कितें कोंत मात्र आसा शिवाय तुज्या लोबांत कितेंच ना तुज्या त्या हॅबिटान कितेंच ना आनी त्या वेळार पाद्र पियोन उत घारली ती उतरां पळया मोगाचें न्हू His rosary is not a big weapon. His rosary is not a powerful weapon. That is the powerful weapon I have with me म्हणा लागलो तो आनी पाद्र पियो खेदाळ्या म्हणटालो एक कोण तुज्या सांगता आसों दी एक वडया ल्हान कोण तुज्या उशा पानां दवर तुज्या उशा पानां दवर कित्याक गे म्हळ्यार जायते बटेन जेवसार ताका ताड घालतालो एबडी एका फ्रादीक त्या सुपिरियराक व्हडलो एक आवाज आयलो व्हडलो एक आवाज आयलो आनी त्या वेळार ताच्या रुमांत धांवलो तो धांवन वचून पळयता फ्राद दोळ्यांच्या वाश्ट्याच्या वयर एक व्हडलो गाय जाला काळें काळें जाला आनी तो पाद्र पियो तेन्ना उठ्ठा मात्र पडलो उठता मात्र आनी ह्या वेळार ताणें पळयलो तो गाय तातूंत जायतें रगत येतालें आनी त्या सुपिरियान विचारलें कितें जालें तो म्हणा लागलो जेवसार येवन जायतो म्हजे कडेन झगडलो आनी तसो एक मार ताणें म्हाका दिलो जाल्यार हांव ताका म्हजे वयर प्रहार करूंक हांवें सोडूंक ना आनी ह्या वेळार ताणें विचारलें जावन आसा तूं पडटा आसतना तुज्या तकलेक लागनातल्या बरें कोणें तें उशें दवरलें आनी तो म्हणा लागलो मोरये मायेन तें उशें आसलें ताणें बसच्या जाग्यार आनी त्या बसच्या जाग्याचें उशें येवन पाद्रे पियोक कितेंच तकलेक जावन वचो म्हणल्या खातीर ताची तकली सकयल आपटत आसतना तें उशें आसलें फकत ताच्या दोळ्यांचे आश्टे मात्र लागिल्ले देखून तें काळें जावन रगत वतालें आनी ह्या वेळार ताच्या सुपिरियरान ताका विचारलें ती मोरी माय राखय तर तुवें कितें केलां हांव मोरये मायच्या वरत्या मोगान भरलां तर ताणें ताच्या हातांत आसलें तें कोण विचारलें आज तुवें कितले पटी तेर्स केले हे दोळ हांवें 36 टायम्स तेर्स केल्यात आनी कितले करूंक आसात म्हाका कळीत ना एका दिसान मोगाचें न्हू तो केदाळे म्हणटालो कोंत जावन आसा बलिश्ट हातेर पयल्यान पयलें 5 तरान हें कोंत आमच्या उश्या पंदा आमी कित्याक दवर म्हळ्यार रुजवात आमकां ताच्या वर्त्या बरोवपांनी पळोवंक मेळटा ह्या ताच्या जिवनांत हेरांनी सांगिल्लीं तीं उतरां आमकां पळोवंक मेळटात 5 reasons why you need to keep your rosary under your pillow म्हणलें एक वापरपाचें आर्टिकल तुमकां युट्यूबांत पळोवंक मेळटा पयलें जावन आसा देवाच्या वर्त्या सक्तेन भरच्याक तूं रातीर न्हिदोंक वेता आसतना तुजें एक कोंत काडन तुज्या उशा पंदा दवर कित्याक तूं तुजी तकली उशाक तेंकता आसतना तुज्या जिवनांत थोडे पटी एक संदर्भ येताले तुजी सगळी मोत रातीच्या वेळा इतली वल्नरेबल जाताली जेवसार तुका अटॅक करूंक तयार जावन रावतालो आनी ह्या खातीर तो म्हणटा आपल्या जिवनांत तुवें बरेंपण बगी जाय तर तुका मेळोंक जाय ती सकत आनी थिस मोरये मायच्या वर्तें कोण तुका सकत दिवंक शकता म्हणटा पाद्रे पियो त्या देखून तुका बळवंत जावच्याक तुजें वल्नरेबल मायंड टू बी स्ट्रॉंग त्या वेळार तेंच कोंताची सकत तें आसतना जेवसार तुका सर नाडूंक शकचो ना दुसरें तो म्हणटा टू बिकम वेरी प्रेयरफूल पर्सन तुज्या जिवनांत तूं न्हिदता आसतना थोडे पटी खंयच्या खंयच्या तरान तूं आसताय जांग पुरो दूख आसा जांग पुरो बेजाराय आसा आनी ह्या वेळार तुज्या मागण्यांत एक जावन जेवच्या खातीर तुजें आनी त्या कोंताचें कनेक्शन तुजें आनी त्या कोंताचें कनेक्शन तुका भोव लागीं हाडटा
आनी तूं त्या खोंता सांगता मोरयेमाये सांगता एक जाता आसतना तुज्या मागण्याचें जिवीत बलिश्ट जाता. त्या खातीर आमी म्हणटा कंटिन्युअस प्रेयर ऑफ मदर मेरी सेव्स यू. कंटिन्युअस प्रेयर तिचो एक सेगूण तो जावन आसा. इट्स ए वर्च्यू. 10 वर्च्यू तिचे 10 वर्च्यू आसात मोरयेमायेचे. आनी त्या मोरयेमायेच्या वर्च्यूंत आमी पळयलें जाल्यार एक वर्च्यू जावन आसा कंटिन्युअस प्रेयर. आनी तो त्या देखून ती मोरयेमाय तुका राखच्या खातीर तिच्या मागण्या जरी तुजे सांगता एक जातली, तूं मागण्याचो जातलो, मागण्याचें जातलें. त्या खातीर हें कोंत तुवें तुज्या उशापानां दवरून त्या मोरयेमायेचे वर्ती सकत घेवची. तिसरें जावन आसा हें कोंत दवरल्या देखून तुजो फेथ आस्पेक्ट, द फेथ आस्पेक्ट तुजो इन्क्रीज जाता. तुका आसली ती सकत. तूं राती न्हिदोंगच्या पयलें त्या कोंताचेर एक बोट दवरून आनी उठले क्षण त्याच कोंताचेर तुजो हात दवरून तूं उठताय तर त्या कोंताचें बळ वर्त्या मापान तुका सांबाळटा. मोरयेमाय तुका सोंड घालिना. सदांच तुजी भक्त सडटा म्हणटा. त्या देखून एका भुरग्यान विचारल्याक आनी एक आन्सर हांगा आसा, टू इन्क्रीज युअर फेथ इन क्रायस्ट अँड मदर मेरी यू नीड टू हॅव दीस प्रॅक्टीस. आनी त्या कोंता वयर तुजो बरवसो सड जाता आसतना तीच मोरयेमाय तुका राखता आनी सांबाळटा. आनी चवथें तो म्हणटा टू ट्रान्सफॉर्म युअर लायफ. टू ट्रान्सफॉर्म युअर लायफ. कशें तुजें ट्रान्सफॉर्म जाता तें लायफ? तुज्या जिवनांत हर एक पटी तुजें जिवन बदली जावन आसता. अशें बदली जाता आसतना तुज्या जिवनांत एक रुपांतर जावंक जाय. तुजें नवें जावन तुका भोगूंक जाय. आनी ती मोरयेमाय त्याच उशापना तुवें दवरल्या कोंताच्या बळांत, तुज्या मागण्याच्या बळांत यू वील बी अ ट्रान्सफॉर्म पर्सन. आनी तुजें जिवीतच रुपांतर जावच्याक हें कोण तुज्या उशापना आसलें तुका तें कुमक करता. आनी तुज्या मोतीक जाय जाल्लें समाधान जावंक जाय. तुज्या मोतीक जाय जाल्लें बरेंपण मेळोंक जाय. तुज्या मोतीक जाय जाल्ली सोंसणीकाय मेळोंक जाय. हें सगळें हें कोंत तुका आसा करता. आनी पांचवें फादर पियोच्या त्या देवा संवंत अशें लिखता की आमी कितलीं भद्र सुभद्र म्हूण चिंतल्यार नाडकी जेवसार असो नाडटा की तो संपूर्ण तरान आमकां नाडून आमचें जिवन विभाड करूंक तो आशेता. आनी असलो विभाड तो करता आसतना त्या विभाडाक आमी सांबाळनासतना रावच्याक मोरयेमायेचें कोण जावन आसा एक वर्तें हातेर. हें हातेर तुका संपूर्ण तरान कांयच करूंक दिना, वायट जावच्या सोडिना. तुका सुभद्र तरान तें सांबाळटा. आनी असलें बरेंपण मोरयेमायच तिच्या देवा संवंत आशिल्ल्यांक दिता. त्या देखून फादर पियो हर एक पाटी तेजे कोंत काडून आसतालो. तेज्या हातांत तेज्या बोटांत तो कोंत नासतना आसारलो. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, 5 कारणां खातीर तो म्हणटा तुजें एक कोंत तुजे कडेन आसल्यार आनी एक कोंत तुज्या उशापना आसूं दी. जावं पुरो ल्हान या व्हडलें कोंत. आनी ताचें भक्तीपण तुजें थंय आसूं दी म्हणटा. ताच्या भक्तीपणान तुवें जियोंक जाय. त्या भक्तीपणान तूं जियेत आसतना संपूर्ण तरान तुजें थंय बरेंपण येतालें आनी नवें जावन येतालें. यू वील बी अ ट्रान्सफॉर्म पर्सन वीथ डीपर फेथ. द फेथ आस्पेक्ट जेजूचे वर्ते जिवनाचे सगळे मिस्तेर तातूंत आटापून आसात. जेच्या वर्त्या मिस्तेरांत भागीदार जाता आसतना आमी जेजू बरी जावच्याक तो आमकां आपोवणें दिता. तर मोगाच्या भावान भयणीनो, एक कोंताचो तेर्स, कोंताचें भक्तीपण फादर पियो वर्त्या थरान ताका आसलो तो मोग त्या मडोन्ना थंयच लागींच इटलींत आसली एक इगर्ज पोंपेमायेची. त्या पोंपेमायेच्या इगर्जीक तो ल्हान जावन थंय धांवतालो. तो ल्हान जावन धांवतालो आनी तिच्या देवा सावन जायतें ताका आसलें. आनी तो म्हणटा, हो वॉट ए ग्रेट मदर आय हॅव टू प्रोटेक्ट. म्हाका प्रोटेक्शन करच्या खातीर कसली एक वर्ती आवय आसा. ती आवय म्हाका केन्नाच सोडिना. तर मोगाच्या भावान भयणीनो, फादर पियो विशयांत आमी उलयल्यार कितले टॉक्स दिल्यार ते मुग्धोवच्या बरी नात. मोठ्यान म्हणल्यार बरी फादर पियोची थोडी परिचय, ताचे सक्रामेंतांचे बळ ताणें हेरांक गूण करचें आनी त्या प्रमाणे ताची थोडी अजापां आनी मोरयेमाये वयर ताका आसली ती विशेश भक्त
जायती भक्त ताका आसली आनी त्या 5 गायांची दूख ताणें कितें सांगिल्लें आसा त्या 5 गायांची दूख म्हाका वडटा तरी ताचे एक बगप भोव खुशी दिता ते 5 गाय म्हज्या काळ आनी अस पाद्र पियो टील 1968 तो मरण पावच्या थोड्या घंटा पयलें ताचे ते गाय संपूर्ण तरान ताचे जावन पयस जाल्ले आनी ताचे उपरांत कितें जाल्लें जावन आसा ताचे उपरांत ताचे थंय एका तरेची समाधानाचें एक मरण ताका मेळ्ळें जावन आसा आनी ताच्या 5 गायां लागीं ताच्या मरणा वेळार पळयतना ती कात ल्हान भुरग्यांची कात कशें नितळ जावन आसा त्या प्रमाणे ती नितळ जावन आसली म्हणटात मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाच्या वर्त्या आदारान संपूर्ण दारान तुमकां जाय जाल्यार बरेंपण दिवच्याक सोम्यान तुमकां ह्या वर्त्या सांताच्या देवास्पणांत बरोवंक ह्या सांता सांगात एक जावन चियों जायते जाणांची पिडा गूण जाली कालच एकलो फ्रांसीस रोजारियो म्हणा लागलो म्हाका फादर त्या सांता देखून आज हांव इतले बरो ताचे एक उलोवणें म्हाका आयकून ताचे पयलें तो हांगा आयिल्लो कॅन्सर पिड्यांत आसलो तो आतां गूण जाला आनी ताचे एक भक्त आयकून म्हाका जायते एक खुशी भोगली मात न्ही ताचें उलोवणें पळय जाय म्हळ्यार तूं सेम फ्रांसीस रोजारियो गे म्हण विचारलें येस फादर आय एम द सेम फ्रांसीस रोजारियो त्या देखून म्हाका खुशी भोगता फादर त्या सांताच्या परबेक हांव थोडीं फुलां दिवंक आशेता म्हणा लागलो आनी व्हडा उर्बेन तो म्हणा लागलो म्हाका येवंक जावचें ना कित्याक म्हाका 27 परतून ट्रॅवल करूंक आसा पयसल्या होनावरान बाटकाळान तो आसा आनी थंय जावन म्हाका येवंक जावचें ना पूण म्हज्या बायलेक आनी भुरग्यांक हांव धाडून दितां आनी म्हज्या सगळे कोण कडेन म्हाका वळखीचे आसा तांकां हांव सांगतां म्हणा लागलो मात न्ही ताका व्हरतो उर्बा देवादीन रुबी स्विझर्लंडान ती आसली ती म्हाका पयलीं हांव ह्या पुनशेताक येताना ती म्हाका तेणें म्हणलें उतरां आजुनूय उडासता There is no other saint like Padre Pio. आणि ती लास्ट म्हणसर पाद्रे पियोच्या वर्त्या देवास्पणां बरयल्ली पाद्रे पियोचें देवास्पण तिका इतलें आसलें की ती म्हणटाली आय लव पाद्रे पियो आय वॉन्ट पाद्रे पियो म्हण सांगता पाद्रे पियोच्या परबेक जायते कुमक ती करताली आमकां आनी तसली आज ती देवा सांगता खंडीत जावन देवा देन ती पाद्रे पियोक ते खंडीत रूप पळयता कोण ना आनी त्याच प्रमाणे आनी एकली आसा सेलीन बाय म्हणली तिका कॅन्सर पिडा आसली त्या वेळार तिणें ब्रेस्ट कॅन्सर आसलें आनी ह्या वेळार तिच्या ऑपरेशना वेळार तिच्या रेडिएशन वेळार आनी तिणें पाद्रे पियोक उलो मारलो आसा आनी ती म्हणली फादर आज हांव जिवंत आसा बैला गांवाक आनी म्हज्या भुरग्यांक पळोवंक गेल्या आनी आजुनूय हांव जिवंत आसा तर देवाक हांव मानतां पाद्रे पियोचो व्हरतो मोग म्हाका आसा दॅट पियो सेव्ड मी म्हणटा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जायतीं जाणां आमी थोडे पडेन समजून घेना आमचे इतले आजी येता सोम्याच्या व्हरत्या मोगान बरोवंक सोम्याच्या व्हरत्या मोगान चियोंक सोमी आमकां आपोवणें दिता तर ह्याच पाद्रे पियोची वर्ती परब आमी सप्टेंबर 23 आचरण करता पाद्रे पियोक मोरयेचो म्हयनो म्हळ्यार बारीक उशी आसली पाद्रे पियो जल्मली ती तारीख मोरयेची विशेश दीस जावन आसलो माय म्हयनो आनी तो म्हणटालो माय म्हयनो आय लूक फॉरवर्ड दॅट ग्रेसफूल मंथ म्हणटालो तो ग्रेसफूल मंथ तसलो व्हरतो तो म्हयनो जावन आसलो आनी पाद्रे पियोची वर्ती परब आमी समरभतांव सप्टेंबराच्या 23 ह्या वर्सा 2024 ती सोमारा येता परबेक तयाराय जावन नव्यान आमी आरंभ करतले सप्टेंबर 14 तारखेर बावटो उबरतले पाद्रे पियोचो आनी तोच बावटो ताच्या परबेच्या दिसा 23 9 दीस नव्यान 10व्या दिसा ताची परब ताचे उपरांत आमी तो सकला हाडटले पाद्रे पियोचे व्हरतो मोग आमचे सगळे जनांना फ्रायर इन द पाद्रे पियोची परब म्हणटा तेन्ना हरयेक लागी खुशी परस थोडे म्हणा लागली फादर वेन इज दॅट नोवेना वी वॉन्ट टू कम हांवें म्हणलें हरयेका 14 तारखेर सप्टेंबरच्या 14 तारखेर सांजेर 5:30 वरार आराधना आसतलें हाचे उपरांत नव्यान 6 वरार मिसेचें बलिदान आसतलें बोवा पुरबाय तरान त्या मिसेच्या बलिदानांत त्याच पाद्रे पियोच्या माकोणेच्या तेलाची माकोणी सयत आसतली ह्या वर्सा विशेष तरान ताची परब आचरण करूंक सप्टेंबरच्या 20 तारखेर पिडेस्तांचो मालगाणेचो दीस शुक्रार तो त्या दीस सकाळीं आमकां 10 वरार पिडा गूण करचें फिजिकल हिलींग आराधना आसतलें आनी ताचे उपरांत 11:30 वरार मिसाचें बलिदान संभ्रमीक तरान ताचे उपरांत सर आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवणाची तयारी केल्ली आसा परब जावन आसा सोमारा 23
9:30 वरांक पाद्रीपेचो रेलिकेचो पुरशांव हांव हांगा आसतना त्या रेलिकेच्या पुरशांवाक जायते फुडें आमी जिंचे आसा तितले वगी कोणी येता की मोगाचें न्हू लायन तुमी पळय जाय कितली लांब लायन एकलो उद्गारलो आनी म्हणूंक लागलो वॉट ए ग्रेट मिरेकल फादर पियो इज डुईंग आनी जसली व्हरते अजापाचे अजापा फादर पियो आमच्या जाग्यार करता पळोवन जायते आमी भियेताले हांव भियोनासले खंय पावस येता कोण ना म्हूण जाल्यार थोडे शिटी जायत थारपल शिटी थंय गेल्ले जावन आसात आनी जाल्यार फादर पियो आमकां धाडला म्हणजे आसा फादर पियो कडेन मागा तो आमकां सगळें दिता आनी त्या वर्सा आमी तितली तयारी केली जाल्यार पळोवं एक सेंट पावस येवंक ना कित्याक फाटल्यान खाली पेंडल मात्र आसलें त्या दीस सांजेर पावस आयिल्लो जावन आसा फादर पियो कडनाच तूं आमकां सण सोडनाय तुज्या बापा लागीं एक जाल्लो तूं आमच्या खातीर मागोन आसाय आमच्या सांगाता तूं आसताय आनी तशें जाल्यार बरेंपण त्याच फादर पियोन आमकां दिल्लें आसता फादर पियोचे व्हरत्या परबेक 9:30 वरार पुरशांव रेलिकेचो आनी येवकारिस्ताचो 23rd 10:30 वरार वापुरबायची संभ्राम फादर पियोच्या मिसेचें बलिदान आनी ताचे उपरांत जेवणाची बोवा पुरबायची मिलाखत आसतली तुमकां सर्वांगी हांव काबजीन बापरीची आनी श्रायनाचो स्पिरिच्युअल डिरेक्टर तुमकां आपोवणें दिता येया ह्या परबेन भागीदार जाया फादर पियोची रास रास अजापा तुमच्या जिवनांत जावं दी वैयक्तीक जिवन जावं दी कुटुंबाचें जिवन जावं दी पिढेचें जिवन जावं दी वावराचें जिवन जावं दी खंयचेंय जिवन आसा तें सगळें फादर पियोच्या त्या पुनशताक हाडा ताचे लागीं मागा ताच्या अपुरबायेचें प्रार्थना त्या दीस तुमकां मेळटलें तुमच्या हातांनी आसतलें तुमी पेस्ता जावन पाटी वयता आसतना तुमच्या हातांनी त्याच फादर पियोचे कुटुंबाचें मागणें आनी फादर पियोचे पिडेस्तांचे मागणें दोनी तुमच्या हातांत तुमकां व्हरोंक मेळटलें तर आमी तुमकां परत सर कापुजीन फ्राद संत आन्ना फ्रायरचे वडील बापा सांगाता मेळोन परत तुमकां व्हरतो स्वागत दिता घराघरांनी येवंक आमकां जावचें ना आमचें इन्विटेशन तुमी घेया सगळ्यांक ह्या परबेक येवंक अवकाश आसा विजय जैल रोडार आसच्या संपाद्री पुनशताक तुमकां व्हरतो येवकार आनी स्वागत सर तुमच्या कामांत देवाची मजत मागता आसतना फादर पियोच्या विणवणेन जायत्या जाणांची पिडा जायत्या जाणांचे बनपास जायत्या जाणांचे आडकळी अडचणो जायत्या जाणांची तेंते सवां सगळे समस्या परिहार जावं दी विनोद गांगुळे आनी ताच्या टिमाक प्रत्येक तरां फादर पियोचो व्हरतो मोग ताका आसा ताणें जायते बडे म्हज्या कडेन सांगिल्लें आसा फादर पियो तसलो एक व्हरतो सांत आमच्या आधुनीक काळार आमकां धैर्य दिवंक शकता आमकां भक्त दिवंक शकता आमकां बळवंत करता आनी तेच बेसांव ताचे वयर ताच्या कुटुंबा वयर आनी तुमच्या सर्वां वयर हांव मागतां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.